मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर बिरेस्तारा पुण्यांतल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलांत एंजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। छातयेत दुखपाक लागिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। ही प्रक्रिया कसलेच गुंतागुंती बगर पूर्ण जाली। तांची भलायकी सध्या स्थिर आसा अशें डॉक्टर पूर्वेश ग्रांट हांणी सांगले। पळयात। गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भलायकी पुण्यातल्या फामाद रुबी हॉल क्लिनिकान अधिकृतपणान पुष्टी केल्या आणि सध्या ते उपचारा खातीर त्याच हॉस्पिटलात दाखल आसात अशी माहिती मुखार आयला। रुबी हॉल क्लिनिकाचे मुखेल हृदयरोग तज्ञ अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय ट्रस्टी डॉक्टर पूर्वेश ग्रांटान दिल्ले माहिती प्रमाण अचकीत छाती दुखपाक लागिल्ल्यान ताका रोखडोच पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल केल्लो। थंय तज्ञ दोतोराच्या मार्गदर्शना खाला फुडले उपचार सुरू जाले। ही पुराय वैजकीय प्रक्रिया कसलीच गुंतागुंत नासतना केल्ली। सध्या मुख्यमंत्र्याक दोतोराच्या खाशेल्या पंगडाच्या देखरेखे खाला दवरला आणि ताचे अवस्थेत जावपी बदलाचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात। मजगती हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण मुख्यमंत्र्याचे सगळे वैजकीय चाचणेचे अहवाल बरे आसात आणि शुक्रारा ताका डिस्चार्ज दिवपाची शक्यताय आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।